पण आज आम्ही धारबांदोडा घातले म्हणजे ताजे भगवान बिरसा मुंडाची जयंती ताजो रितसर मोठो कार्यक्रम जो आसा तो 15 तारखेक पूण आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन किंवा भारत सरकारान जो आसा सगळ्यांक आदेश दिल्लो आसा की ह्या वर्साक 150वी जयंती तांची आसा आनी ती खूब मोठ्या दबाज्यान साजरी करची अशें तांची अपेक्षा आसा आनी ती अपेक्षा पुराय करतना आमी काल पासून म्हणजे 31 तारखेपासून कार्यक्रम लावन घेतलेले आसा म्हणजे 31 तारखेपासून 15 तारीख पर्यंत आसा कार्यक्रम करतले आमी हांगा धारबांदोडा ह्या खूब सावर्डे मतदारसंघात की आमकां 2 गजाली खातीर आमी चर्चा करपाक आयिल्ले एक गजाल म्हणजे तांकां की कळसे हांगा एक मोठें सांस्कृतीक संमेलन जें आसा न्ही आमी 9 तारखेक घातलेलें आसा ताजी तयारी आज साकून करपाची आनी मडगांव जी आसा न्ही शेवटच्या दिसाक आसा न्ही की भव्य अशी एक मोठो कार्यक्रम त्यामुळे 4 भागांतल्यान आसा न्ही 2-2 हजार बायकर्स हे मडगांव घेतले आणि साधारणचे 8,000 आणि त्यानंतर की मडगांव हांगा अन्य बाकीचे लोक आसा न्ही पब्लीक म्हणजे पूर्ण भागांतल्यान ते त्यातून साधारणचे 15,000 एक लोकांच्या समक्ष त्या कार्यक्रमाचो समारोप जातो अशा तरेचें नियोजन आमी केल्लें आसा की हे आजचो आमी फक्त धारबांदोडा तालुका सावर्डे मतदारसंघ आणि सावर्डे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते हांचे कडेन चर्चा करून आमचो कार्यक्रम ठरवपाक जाय आसले आज सकाळी आमी सांगे आणि कुडचडे ह्या दोन्ही मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आसात तांचे बरोबर मेळप जालें आतां आमी केपें वतले केप्याचे कार्यक्रमाची चर्चा जातली फोण्या किंवा बिचोली सत्तरी किंवा पेडणे वरून आसले फुडल्या येणारे 2 दिसां भितर आसा न्ही ताजेर सुरू जातले आनी त्या नंतर मध्यंतरीक आमी 6 तारखेक एक पूर्ण गोंयभरांतले सिनियर स्केल ज्युनियर स्केल बाकी प्रोफेसर बाकी सगळे जे ग्रेट म्हणजे गॅझेटेड ऑफिसर आसा तांचे एक मोठें संमेलन घालून घेतलें आसा ते मडगांव रवींद्र भवनांत आसा आनी तातूंत त्या कार्यक्रमांतल्यान की ट्रायबल कम्युनिटीचे अपलिफ्ट करपा खातीर की विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी एक रोडमॅप ठरयता ताच्या संदर्भातली चर्चा त्या संमेलनांतल्यान जातली अशा तरेचे विविध कार्यक्रम जे आसा की आमी येणाऱ्या 15 दिसांक प्लॅन केल्ले आसा काणकोण भागांत एक मोठी भव्य अशी शोभायात्रा घातलेली आसा त्यामुळे एक 7-8 हजार लोक आसा न्ही त्या शोभायात्रेक आसा न्ही पयले चलतले आनी जेणे करून आसा न्ही एक वायब्रंट वातावरण जें आसा न्ही गोवाभर म्हणजे भगवान बिरसा मुंडाच्या संदर्भात चर्चा जातली भगवान बिरसा मुंडा कोड आणि ताची चर्चा जावपाक जाय आणि ताणें भारताच्या फ्रिडम स्ट्रगलाच्या संदर्भात केल्लें काम हे संपूर्ण गोंयच्या जनतेक येवपाक जाय तातूंत इन्स्पिरेशन घेवन जो आसा न्ही नवीन पिढी तयार जावपाक जाय अशा तरेचो कन्सेप्ट आसा आनी हो कन्सेप्ट साथ जावचो म्हणून अशा तरेचो आटापेट आसा आनी म्हणून आज आमी हांगा धारबांदोडा तालुक्यांत हांगा बैठकी निमित्तान संपूर्ण मतदारसंघांतले 40 मतदारसंघांत हो कार्यक्रम काय नाही 40 मतदारसंघात जावचो ना पण 40 मतदारसंघांतल्यान बारीक मोठे कार्यक्रम जातलेच जातले कारण आमी शाळांमध्ये आमी ठरलेले आसा कॉलेजीमध्ये ठरलेले आसा हायर सेकंडरी ठरलेले आसा आणि त्याबरोबर एक 7 ठिकाणचे सांस्कृतिक संमेलन आज जसे मुख्यांचे संमेलन आसा आणि सांस्कृतिक संमेलन कांयचे शोभायात्रा जातल्यो आणि त्यानंतर बायकर्स आसा पेडणे सकून येतले सगळ्या तालुक्यांतल्यान म्हणजे पेडणे वास्को हांगच्या सगळ्या भागांतल्यान आसा न्ही 8,000 लोक येतले जेणे करून सगळ्या गोंयभरांतल्यान लोक त्या कार्यक्रमाक येवचे ही अपेक्षा सेंट्रलाच्यान बी कोण येवपाचे सेंट्रल कोण येतले तांचें नियोजन चालू आसा ह्या संदर्भात मॉनिटरींग करपाचें काम आसा दिल्लीच्यान जे आसा सरकारी पातळीच्यान आनी पार्टीच्या लेवलाचेर अशें दोनूय स्तराचेर चालू आसा आनी त्या म्हणजे कोण येतले कितें जातलें तें फुडल्या दिसांनी ठरतलें